येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक आयचे हेडलायन्स। क्रुजांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या अमेरिकन पर्यटकांक व्हरपा वयल्यान मुरगांवां कोच ऑपरेटर आनी टॅक्सी ऑपरेटरां मदीं केस्तांव। पर्यटकांनी परत बोटींत केली घर वापसी। दोगांयनी धंद्याचे घातल्या पाड। कोळसा येरादारीचेर राज्यांत वातावरण चल्लां तापत। कोळशाची येरादारी शारांतल्यान जाता म्हण वास्कोच्या थळाव्यांचो एमपीटीचे गेटी भायर रास्ता रोको। येरादारी नव्या महामार्गांतल्यान वळोवपाची केली मागणी। गोंयांत परतून अणभवपाक मेळटलें सुकें हवामान। ह्या सप्तकांत हवामान सामान्य पूण नितळ, जाल्यार मदीं मदीं दाटतली कुपां। हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतांचे कोंकणी खबरो विस्तारान। मुरगांवां कोच ऑपरेटर आनी टॅक्सी ऑपरेटरां मदीं केस्तां पेटिल्ल्यान क्रुजांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या अमेरिकन पर्यटकांक पयले भेटी वेळार वायट भोंवडेचो अणभव आयलो। निमाणे पर्यटकांक नमते घेवचे पडले आनी आपली गोंय भोंवडी थंय सोडून बोटींत परतुचे पडले। एमपीटी बंदराचेर क्रुजांतल्यान देवपी प्रवाशांची कोच आनी टॅक्सी ऑपरेटरां मदीं एकसारकी वांटणी केल्ल्याची माहिती येरादारी डीवायएसपी सलीम शेखान दिली। आनी सादारणपणान जेन्ना एक तर देशी वा आंतरराष्ट्रीय क्रूज एमपीटीचेर प्रवाशांक घेवन येता तेन्ना कोणाक वेवसाय दिवपाचो तें थारावपा खातीर बसका घेतात। आयज आंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाजांतल्यान सुमार 80 अमेरिकन प्रवाशी गोंयांत येयल्यात आनी कोच ऑपरेटरांनी गेटी मुखार तांकां घेवपाक आपल्यो बशी उब्यो केल्यो, पूण टॅक्सी ऑपरेटरांनी पर्यटकांक तांच्या बशींत भितर सरपाक दिवंक ना म्हूण बोवाळ जालो। निमाणे ह्या वादाक लागून कोणाचोच फायदो जावंक ना। आणि आमकां राती एक इन्फॉर्मेशन दिले प्रिवियस नायटी लेट नायट इन्फॉर्मेशन की एक आनी तिसरी बोट येता म्हणून। तिसरी बोट येता आनी तितून समथींग अरावंड 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून। आनी हेणे तेचे 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून तितून 80 पॅसेंजर सगळे 4 बसीन वचपा आशिल्ले म्हणून ताचे इन्फॉर्मेशन ताणें आमकां दिल्लें। सो ते जालें कितें 4 बसी घेवन आयलो तो आनी ते भायर ताणें बसी दवरले आनी एका दुसरे जे CISF आसा ताका तांणी भितर बोटी कडेन व्हरपाक ताका परमिशन दिवना, कित्याक ताका ताणें इंटिमेट करुनाशिल्लें 4 बसी। सो हे बसी भायर उरले ते 80 पॅसेंजर देंवले बोटीच्यान ते बसीन वचपाक। आनी भायर हेंचे मदीं आशिल्ले ट्युरिस्ट टॅक्सी ते सदमले की हे आतां पॅसेंजर येयला आनी आमकां हे भाडें मेळटलें म्हणून। सो हे कन्फ्युजनान ते बसी कडेन पावूना लोक आनी हितून कन्फ्युजनान ते लोक म्हणले की हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा ते काडले आनी ते बसीन काडले ते सगळे पॅसेंजर 80 वचून बोटीन बसले। सो ते फुडें टुराक वचूना गोंयांत। पयलीं इंटिमेटूच करूंक नासलें बसवाल्यांक। इंटिमेट तांच्यांनी लेट इंटिमेट केलें, कोणाक आमकां बी लेट इंटिमेट केलें, समथींग अरावंड प्रिवियस नायटीक व्हेरी लेट इंटिमेट केलें। सो तितून आमकां कांय प्लॅनिंग करपाक मेळुना। सेकंडली हे बसी जे आतां ताणें भायर दवरलेले ते बसी एक्चुली ते CISFच्यान गेटीच्या भितर येवपाक जाय आनी ते जशे बोट देंवली बोटी लागली बोटीच्यान ते स्टेअरकेसान देंवन ते डायरेक्ट बसीन बसता अशी ही सिस्टम आसता। गेट पास करपाक जाय। हय, गेट पास करून तेंच्यांनी ते जो टूर ऑपरेटर आसा तेणे ते सगळे अरेंजमेंट सारके करुनाशिल्ले। सो म्हणून हे बसी भायर उरले, तेजे खातीर हो कन्फ्युजन जालो। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरोमा आले। दिवचलचो नवो हायवे बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या, पूण मदीं आसलेल्या सर्व्हिस रोडाची मात चाळण जाल्ल्यान हो रस्तो प्रवाशांक धोकादायक जाला, जाका लागून कोणाचो जीव लेगीत वचूं येता। ह्या प्रकरणात संबंधीत अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। केला ते मोठे मोठे खडी बिडी तेजे आसा आनी त्यामुळे जाता कितें कोणी जो रहदारी वजा आसा गाडी 2 व्हिलर तो पडटा किंवा खडी उसळटा आनी ती ते कोणाचे तरी येवन टाण्ण करून फाटल्यान फुडें तोंडार बीन बसता अशे 2 प्रकार हांगा घडले। शिवाय एक कपल फाटल्या दिसांनी हांगा पडलें। त्यामुळे हांव मागता की त्या जे कोण टेंडर जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला तेणी तो पक्को व्यवस्थीत पयलो सर्वीस रोड करून दिवचे। दुसरें व्हडले नेस्ले कंपनी आसल्यामुळे व्हडले कंटेनर येतात तांकां सहज तो कावो घेवपाक बीन येना। सो कलंडून तो परत त्या दरीन कसो पडपाची शक्यता आसा। शिवाय आनी एक गोश्ट फाटल्या दिसांनी घडली की एक कपल येता मदीं थंयसर जे हेज्या खडये मदीं निसरलें आनी ती पडली, माल लागलो। त्यामुळे असे प्रकार घडपाचे आसा। हे बारीकशे प्रकार, पण मोठे जर प्रकार घडले जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो? ताका लागून आमी मागता की
हे हायवे जो कोण बांधता हे करता तेंच्यांनी व्यवस्थित लोकांची पहिली काळजी घेवची आणि व्यवस्थित ते काम करून पूर्णत्वाक व्हरचें. नमस्कार. आज आमी हांगा पिराच्या कोणीचेर आसा. बायपास रोड जो चालू आहा त्या रस्त्याचें काम चला आमी येयलेले आसा. हांगा अशें प्रॉब्लेम जाल्लो हांगा भरपूर हांगा प्रॉब्लेम सुद्दां क्रिएट जाल्लो आसा. आमी तांचे कडेन एक मिटींग घेतलेली कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन रोड्सा कडेन सांगलेलें कितें आमकां पयलीं कावन्सिलाक विश्वासान घ्या, लोकांक विश्वासान घ्या आनी मागीर काम चालू करा म्हणून. पूण अशें हांच्यांनी तशें कांयच करूंक ना. तेंचें काम बरें युद्ध पद्दतीन चलता. कितें जाल्लेलें आसा आमी तांकां सांगलेलें तो बायपासाचो जो सर्वीस रोड दी म्हणून तो तांच्यांनी सर्वीस रोड दिल्लो आसा. थंयच्यान जे पाणी मार हें मार म्हणलेलें अशें करता ते थंयच्यान आमी सांगलेलें कितें कुशीक सायडींतल्यान बॅरिकेड घालचें म्हणून, जेणे करून थंय धोका आसा किंवा रातच्यो ज्यो गाडी आसा दिसाच्यो गाडी आसा 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते तेवटेन पडों शकता. ते बॅरिकेड थंय घातलेले ना. आमी तांचे कडेन मागतात डिपार्टमेंटा कडेन तांचे ते बॅरिकेड घालच्यो. आनी एक अडचण जी आसा ती लोकांची आमकां परत येता की रातची जर काळोख जाल्या कारणान थंयसर लायट्स ना, लायट पेटना. तेजी लायटीची सोय करची नाल्यार फाल्यां कशें जातलें आमी खंय इशू करतले आनी बोवाळ जातलो आनी काम बंद पडटलें. आमकां कामूय बंद करपाचें ना, डेव्हलपमेंट करपाचें ना. बेग्यांतल्या बेग्यान अधिकाऱ्यांनी ते लक्ष घालून आपलें काम सुरळीत करचें. तुम्ही जे पळयतात फाटल्यान काम चालू आसा, नवीन हायवे 4 लेन हायवे हांगा जावपाचो आसा आनी जे मदीं सर्वीस रोड हांगा केला, मेन रोड जो आसा तो सद्याक खणलेलो आसा हेंच्यांनी आनी सायडींतल्यान रस्तो केला बारीकसो आनी ताचे बॅरिकेड्स ते तशें कांयच ना आनी सामको धोकादायक रस्तो जो जाल्लो आसा. हो रस्तो हांगासून कनेक्ट जाता महाराष्ट्रान डायरेक्ट वता हो रस्तो. हायवे जाता पूण हाजेर जी सुरक्षा दिवपाची आसा ती कोण दितलो हाजेर सद्या लोकांक जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. एक व्हडले एक्सिडेंट हांगा जावपाक शकता आनी कोणाचो जीव पण वचपाक शकता. ताचेर लक्ष मारून जे काम आसा हे सारकें सुरळीत जावपाक जाय. पूण जे सुरक्षा आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय ऑथॉरिटी अशें आमकां दिसता. दिवचलच्यान महेश गोंयकार प्रवास शिवाय. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव प्रांतीयकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सगळ्या पंचायती खातीर बेलिंग मशिनां लावपाचे सरकारान आदेश दिल्ले, पूण अजून ती लावंक नात. 2 वर्सां जालीं ही मशिनां पंचायत वाठारा भायर प्लास्टीक कापेतीन दवरल्यात. पावसान भिजल्यार ही मशिनां पिड्यार जावपाची शक्यता आसा. पळयात. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर बेलर वापरतात. सादारणपणान हो हायड्रॉलिक प्रेस आसून तो पदार्थ संकुचित करून विशिष्ट आकाराच्या दाट पॅकेजीन तयार करतात. उपरांत संकुचित पदार्थ तार, सुतळी वा पट्ट्यांनी एकठांय दवरतात. पूण फाटली 2 वर्सां जालीं ही मशिनां पंचायत वाठारा भायर तशीच पडून आसात. फकत स्क्रॅपात रुपांतर करचे पयलीं ही मशिनां वापरात हाडची अशी आस्त थळाव्यांनी उक्तायल्या. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. शिक्षणाच्या मळार उदरगत जातली जाल्यार मुळावें शिक्षण घेता ती सुवात आनी वातावरण दोनूय अनुकूल आसपाक जाय. मांद्रे मतदारसंघांतल्या मुळावे शाळेत एकूच वर्गात 3 वर्ग चलतात. जाता तितले बेगीन तांकां वर्ग उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर थळाव्या आमदारान दिलां. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान मिडियाक बरोबर घेवन देऊळवाडो मांद्रेच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाक भेट दिली. त्या वेळार तो उलयतालो. शाळेक लागपी सगळ्यो मूलभूत गरजो पुराय करपाची जबाबदारी आपूण घेतलो. तशेंच भुरग्यांक 26 जानेवारीक 15 ऑगस्टाक आनी 19 डिसेंबराक रिफ्रेशमेंट दिवपाचेय उतर आमदारान दिले. आयकात ताका. म्हाका तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहात ते इश्यूज कितें आहात ते फायंड आउट करपाक जाय. कित्याक ह्या शाळेंनी कित्याक सामान्य बारीक मनशांची भुरगीं येतात म्हणजे जेचे कडेन फायनान्शियली स्टेबिलिटी बरी आहा तो एडेड स्कुलांनी घालता, बऱ्या स्कुलांनी घालता, कॉन्व्हेंटान घालता. पूण हे असल्या शाळेंनी कोण सामान्य आमचे भुरगीं आहात ते लोक आहात ते तेंचीच भुरगीं येतात आनी तांकां फेसिलिटीज कितें कमी पडटात कितें ती जाणून घेवपा खातीर येयला. ते टिचर्स आहात तेंचे कडेन विचारले काही गोष्टी शेड घालपाची आनी कितें ते आमचे 15 ऑगस्ट जावं 26 जानेवारी जावं ह्या दिसा तांकां रिफ्रेशमेंटाचे अरेंजमेंट थोडो पंचायती करताली पूण ते 2 वर्सां जावंक ना. सो तांकां कमीट केला की एवरी सगळी शाळा आहात त्या शाळेंनी रिफ्रेशमेंट्स आहात ते म्हाजे कडल्यान पावतले. पूण सरकारी शाळेत शिकपी भुरग्यां कडेन खूब तरेचे टॅलंट आसता, पूण ते टॅलंटाक योग्य दिका मेळना. ह्या भुरग्यांचे टॅलंटाचेर भर दिवपाक आनी तांकां योग्य ते मार्गदर्शन करपाक खाशेले पंगड तयार करतलो अशेंय आमदार जीत आरोलकारान सांगले. आयकात. नेक्स्ट 4 years आमकां अशी भुरगीं तयार करपाक जाय जी आमच्या मतदारसंघांतल्यान आख्ख्या गोंयान न्हू देशान न्हू
आख्या वर्ल्डाक नांव करतले तशें माझी प्लॅनिंग आहा. तेका लागून हांव पर्सनल विजीट दिवन आतां एक हांव टीम तयार करता. स्पोर्ट्सा खातीर 5 जाणांची एक टीम, कल्चरल 5 जाणांची टीम, अशें टीम तयार करता सिलेक्शन करपाक. प्रत्येक वाड्यात गांवांत वचून ह्या शाळेंनी जी भुरगीं आहात जी फायनान्शियल खंयच तरी सपोर्ट नासल्या कारणान फाटीं उरतात पूण केपेबल आहात, तेंच्या खातीर हांव पर्सनली हांव मॉनिटर करून तांकां ट्रेन करूंक सोदता. सो आतां म्हाज्या करियरान आतां इतलीं वर्सां जालीं, आतां हांव 10 वर्सां जालीं हांगासर आसा. सो इतल्या वर्सां मेरेन हो फर्स्ट MLA सरजीत आरोडकर सर हांगासर विजीट केली. आमचे कडेन तेणी बरें संवाद साधलो. तेणी आमकां कितें जाय आनी कितें फॅसिलिटीज बी जाय अशें कितें आमकां खूब बरेंशें कितें सांगलें. सरान आमची स्ट्रेंथ विचारली, पयली ती चवथी कितली आसा ती. सध्या हांव GPS मांद्रे स्कुलान आसा आनी ज्या जाग्यार ही भुरगीं सगळीं शिकतात. आतां हेंची स्ट्रेंथ आसा टोटल 27 आनी तेंच्यांनी आतां जस्ट प्री प्रायमरी हेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेली आसा. तेच्या खातीर एक नवीन टिचर सुद्दां घेतलेली आसा. जालां कितें तर हेंचे शाळा बरी आसा हें आसा पूण एका क्लासीन 2 क्लासीस शिकोवप खरें डिफिकल्ट जाता. पूण तरी पूण ती बऱ्या तरेन हँडल करता. 2 रुमांनी 4 शिकोवप म्हणजे खूब कठीण कसरत आसा आनी बरें आसा. तेंचे कांय कंप्लेन्स बी अशें ना. आनी आतां जीत आरोलकर जो MLA आसा तेणें विजीट केल्ली आसा हांगा आनी ताणें तांकां एश्युरन्स दिल्लेलें आसा कितें तुमचे प्रॉब्लम्स आसा कितें आपूण सॉल्व करता, तुमी आपले कडेन येवपाचें. मांद्रेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कांदोळकर. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परत देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत कोळसो हाडपी येरादारीचेर लोकांचो पयलीं सावन खर विरोध आसा. जावं तो रेल्वे मार्गान आसूं वा रस्तो येरादारीन आसूं, थळाव्या लोकांक तो कसोच नाका. कोळसो व्हरपी ट्रक शारांतल्यान न्हय तर नव्या म्हामार्गान वळचो अशी मागणी करून वास्कोच्या थळाव्यांनी आयज MPTच्या गेटी भायर रस्तो आडयलो. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. आयतारा 18 डिसेंबराक जावपी फिफा विश्वचषक 2022च्या फायनलींत अर्जेंटिना आनी फ्रांस हे दोनूय पंगड खेळपाक सज्ज आसात. उपांत्य फेरयेत मोरक्कोक 2-0 अशी मात करून फ्रांसान फायनलींत प्रवेश केलो. जाल्यार उपांत्य फेरयेत अर्जेंटिनान क्रोएशियाचेर 3-0 अशी मात केली. सर्तीच्या इतिहासात दोनूय राष्ट्रां आपल्या आंकड्यावाडीत तिसरे खिताब जोडपाचे तयारेत आसात. पळयात. आयज सकाळी नियरली 100 वयर यूथ हांगा जमा जाल्ले आसा MP गेटी कडेन आनी तेंच्यांनी सकाळसून ट्रक आडोवपाचो प्रयत्न चालू आहा. अजून मेरेन एकूय ट्रक जे लोडेड जो आहा तो भायर सरलेलो ना म्हणून ते सध्या वेट करता केन्ना एकदां कोल आनी बॉक्सायड ट्रक भायर सरतले आनी ते आडयतले. आनी तशेंच तेंची मागणी आहा की हांगा जे कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता तशेंच बॉक्सायड आनी हेर जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता ते प्रॉपरली कवर्ड आसचे, तशेंच ते स्पिलेज जावचे न्हू आनी तेंच्यांनी ही पोल्युशन जावंक जायना हेचेर खबरदारी घेवपाक जाय ही तेंची मागणी आहा. त्या भायर तेंची दुसरी मागणी आहा ती हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता ते मेन वास्को सिटीसून जाता. व्हेजिटेबल मार्केट आहा तशें हायली पॉप्युलेटेड एरिया आहा ती त्या वचून जावचे ना. हालींच बांदलेलो जो फ्लायओव्हर जो वर्णापुरी टू वेर्ना कनेक्टेड आहा, सडा कनेक्टेड आहा, त्या फ्लायओव्हराचो यूज करचो आनी त्या दिसून सगळ्यो गाडयो वयच्यो ही तेंची मागणी आसा. जर मागणी तेंची फुलफील जायना तर हे एग्जिबिशन चालूच दवरतले आनी हे ट्रान्सपोर्टेशन अशेंच बंद दवरतले. हांकां कोण दखल घेवंक सोदिना. ट्रान्सपोर्टरांची भाशा कितें, कोणाक पोल्युशन जाता ते आमी पळयतले, कितें तुमकां जाय ते करा म्हणून. आनी अशें आयकूंक येता की शंकर पोळजीच्या नांवाचेरूय हे ट्रान्सपोर्टर सांगतात तांकां अदानीक बीन की आमी हे प्रोटेस्टर आहात न्हू, एजिटेट करतात. फॉर एक्झाम्पल शंकर पोळजी जावं बालन जावं हांकां आमी हँडल करता म्हणून. आतां कोणाक हँडल करता तो पळोवया न्हू. आयज आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचो ठरयला हांगासर. हो पोल्युशन हो माझा एकल्याचो प्रश्न न्हू किंवा शंकर पोळजीचो प्रश्न न्हू. हो सगळ्या एंटायर आमच्या वास्को सिटीजनांचो सगळ्या लोकांचो लोकल लोकांचो प्रश्न आसा. सध्या हेल्थाचो इतलो प्रॉब्लेम जाला ह्या पोल्युशनाक लागून. पयर म्हाजो फ्रेंड एक गेल्लो डोळ्याचें ऑपरेशन, डॉक्टरान ताका सांगलो तुजें हेका ऑपरेशन कित्याक करचें पडटा तर ते दोळ्या तुज्या पोल्युशनात चड वाडलेले. त्या पोल्युशनात तूं काम करता ताका लागून तुज्या डोळ्याचें ऑपरेशन इतल्या बेगीन करचें लागलें. हे अशें आमचे हे म्हटल्यार हे आमकां दिसना, पोल्युशन आमकां दोळ्यान दिसना पण ते आमकां थोडे मारीत आसा. प्रत्येक म्हणजे जे स्लो पॉयझन कशें काम करता. रस्तो आडयल्ले सुवातेर रोखडेच पुलिसांक आफयले. कोळसो आनी बॉक्सायट व्हरपी ट्रक शारांतल्यान न्हय
तर नव्या महामार्गावरवी वळोवचे अशी मागणी रस्तो आडोप्यांनी केला. आम्ही पळय पोल्युशन डिपार्टमेंटाक सुद्धा भायर दिले असले पद्दतीन JSW आणि अदानीचे पोल्युशन जे रस्ते सुद्धा फ्रॉम हार्बर टील वेर्ना मेरेन क्रिएट करतात तो कोण घेतले म्हाका सोदूंक जायना आनी आयज ह्या सिटींतल्यान जे ट्रान्सपोर्टेशन करपाक सोदता न्हू करूंक दिवचे ना जावचें ना. इनिशिएटीव हांवें घेतला म्हाका अरेस्ट केल्या उपरांत काय प्रॉब्लेम नाही पूण सिटींतल्यान कोण ट्रान्सपोर्टेशन पोल्युशन आसा तेजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा हय ती ऑथॉरिटी आसा डिपार्टमेंट आहे हय ते पळयतले ते म्हणटात पूण म्हाका सांग ते घेतले हय एक्शन ते घेतले जालेले आहा पूण एक्शन घेवपाक जायना ताका आसता न्ही एका दिसान काय जावचें ना जावचें ना पूण ते सेकंडली रोड आतां वो कंप्लीट काय जावना न्ही फुल्ली रोड आतां कंप्लीट जावना सो ते जातकच मागीर ते डिसायड करता न्ही खंयचेर वचपाचो रोड कंप्लीट ऑलरेडी आतां म्हाका सांग हेचे पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन आतां खंयच्यान जातालें ओल्ड रोडावर जातालो 9 नंबरान तेका 1 नंबराच्यान गाडी काडटाली ओके आनी 1 नंबराच्यान गाडी काडटाली थंयच्यान कोणाक काय प्रॉब्लेम नाही पयलें आसतलें कशा तरेन आतां DYSP मुरगांव DYSP सलीम शेख यांनी जे प्रोटेस्ट करताले तांकां हांगा आपोवन समजयलें की तुमी प्रोटेस्ट बंद करा आनी हांगासले तुमच्या MLA जो तुमचो लिडर आसा तेच्या कडेन करा पूण प्रोटेस्ट करताले जे लोक आसा तेंच्यांनी सांगलां की आमी हांगाच रावता ज्या पर्यंत दोनूय आमदार जशे वास्कोचे MLA तशें मुरगांवचे MLA ज्या पर्यंत हांगा येयना त्या पर्यंत हांगाचे वयचे ना म्हणून तेंचें म्हणणें आहा. आनी हे जो पोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन हांगासून जाता रस्त्या वयल्यान जाता खंय खंय तरी हायवेन दुसऱ्या फ्लायओवरा वयल्यान वयचें नाल्यार आनी खंय वयचें पूण हे वाचून जे सिटीन पोल्युशन आनी ट्रान्सपोर्टेशन जाता जे देखून एक्सिडेंट जाता आनी पोल्युशन जाता ते थंय बंद जावचें ही तेंची मागणी आनी जे पर्यंत दोनूय आमदार तांकां एश्युरन्स दिना की हे सिटीन बंद करतले म्हणून ते पर्यंत ते हांगासून वयचे ना म्हणून सांगला. गोवा शिवाय हिरू महादेव वास्को. गोंयांत परतून एक फावट सुके हवामान अणभवपाक मेळटले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकाचे हवामान सामान्यपण नितळ आसतले आनी मदीं मदीं कुप्पा दाटिल्ली पळोवपाक मेळटली. पळयात. काल उत्तर केरळ कर्नाटक दर्यादेगेर आशिल्लो उण्या दाबाचो पटो भारतीय दर्यादेग वाठारांतल्यान पयस गेल्यान गोंयाक आशिल्ल्या खर हवामानाचो धोको आतां उणो जाला. जाल्यार खोल दर्यांत वचपी बोटधन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. खोल दर्यांत 75 किलोमीटरच्या वेगान वारो घोळपाचो आशिल्ल्यान सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. शुक्रारा परतून दव पळोवपाक मेळटलो. कांय वाठारांनी खर दव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर शुक्राराचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. 19 तारखे मेरेन सुके हवामान. 19 तारखेक फातोडेर कांय सुवातांनी उथळ टुके. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. शेनवारा उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. 17 तारीख मेरेन बोटधन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.